स्पीकर सर, कोविड आयली हाजेर आमकां कांय करूंक मेळूना, हे देशभर संकट आयलो. पूण गोंयां कशी आयली हे सगळ्यांक खबर आसा. तातूंत स्पीकर सर मार्चान स्कूल सुरू जाल्लें, लॉकडावन जालें. वी आर 5 months ओल्ड आनी 5 म्हयन्यान आमी अजून चिंतता कितें करपाचें, कशें करपाचें. स्पीकर सर, 10वेचे कोण बसतात भुरगे, आमचीं भुरगीं 10वेक आसात. 12वेक कोण बसतात, 3rd इयराक कोण बसतात. क्रुशियल एग्जाम्स which they are coming into this particular year is a food for thought. स्पीकर सर, इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन समज म्हणटा जाल्यार बाय नाव द सर्वे शूड हॅव बीन कंप्लीट. आमी इंटरनल सर्वे केल्ली IT आसतना आनी तेन्ना आमकां कळिल्लें की 25% वयर लोकां कडेन स्मार्टफोन ना. मुख्यमंत्र्यान ते कॉन्ट्रडिक्ट करचे. 10% सुमार लोक आसा बापूय जांच्या कडेन स्मार्टफोन आसात, ते सकाळीं कामाक वतात, सांजचे येतकर भुरग्याक फोन दिता की तांचे कडेन दिवपाक आनी फोन ना, दे कांट अफोर्ड इट. हे ह्या वर्साची स्टडी न्ही स्पीकर सर, हे फाटल्या वर्साची. वेन आय वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ IT मिनिस्टर, वी वर ट्रायंग टू पुट फायबर टू द होम, वी वर ट्रायंग टू क्रिएट वायफाय स्पॉट्स, वी वर ट्रायंग टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स. हे सगळें करपाचें येवजण आशिल्ली. पूण आज स्पीकर सर, आमी जेन्ना वी आर रनिंग थ्रू दीस, आमी एक तांबडी सुर्ला कोण तरी भुरगीं वयर रेनकोट घालून शिकता, लर्निंग करता आमी सांगता. डिजिटल लर्निंग हॅज टू बी एक्सेप्टेड, दॅट इज द ओनली मोड. तातूंत कितें जाला स्पीकर सर, 18A समज बा प्रसाद गांवकाराचो स्टार क्वेश्चन आयचो पळयलो जाल्यार सब आन्सर C, गव्हर्मेंट इज सेइंग, एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज सेइंग that the infrastructure is not ready because network equipments, optical fiber has to be replaced. We have to find the faults, we have to improve the faults, we have to improve the network connectivity. ह्या रिप्लायचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा when chief minister is on record that he is trying to give us online education and सगळें चालू आसा म्हणून. स्पीकर सर, आज भुरग्यांचे प्रेशर 3 आसा. एक, तांच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. दुसरें, सायमल्टेनियसली schools have collected fees. I had written a letter to the chief minister also that fees have been collected, is being collected. Third, Speaker sir, the circulars which are being issued by the department from time to time, which is confusing the schools and the children. Honorable CM म्हणटा टिचरींक आयिल्ले ऑनलायन कंटेंट करपाक MHRD गायडलायन्सा प्रमाणे. पण 23 जुनाचो सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचो म्हणटा कि if it is required, the teacher may go to the house of that particular student म्हणून, which violates the guidelines also of the MHRD and the lockdown. स्पीकर सर, परत तोच सर्क्युलर म्हणटा की तूं आतापर्यंत कोविड सोंपता पर्यंत तुम्ही डिजिटल लर्निंग करा. कोविड सोंपतकर ह्या टिचरांनी सगळो सिलेबस परत, आय एम रिपीटिंग दिस स्पीकर सर, सगळो सिलेबस परत भुरग्यांक शिकोवचो पडटलो वेन द करिक्युलम एज्युकेशन सिस्टम स्टार्ट्स. म्हणजे आता टाइमपास चल्ला, शिक्षण आता चल्ला ते सिरियसली घेवपाचें. थंय बाब सुदीन ढवळीकर उलयता आस्किंग फॉर एग्जाम्स. आर दीस टू बी टेकन सिरियसली ऑर आर वी गोइंग टू हॅव ऑफलायन एग्जाम्स लेटर? ताच्या खातीर स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज द गव्हर्मेंट हॅज टोटली फेल्ड. SOP वायज वी डोंट हॅव एनी थिंग्स इन प्लेस. Infrastructure we were not able to provide. I am asking the chief minister very clearly, very pointed speaker sir. Syllabus गोंयाची भुरगीं 3 चड करून बोर्ड 10वेचो करता. एक गोवा बोर्ड, एक CBSE, एक ICSE. ह्या तिनूय बोर्डा बद्दल might be independent boards, but it is the government of Goa. I would like to know from the honorable CM what is being taught about the syllabus content for this particular year for the students, especially who are in 9th, 10th, 11th, 12th or 2nd and 3rd year, because this will be crucial years for them to go ahead. Number 2, whether the government has done a survey to check whether the school children have access to laptops or to smartphones. If so, ताणे समज या 5 म्हयन्यान सर्वे केला जाल्यार ताणे सांगचे along with internet facilities if they have been provided. तिसरें स्पीकर सर, इज टिचरींग ताणें आतां परत घरा रावपाक लायल्या, कित्याक एक खंयच्या तरी स्कुलान मेळ्ळी. पूण तातूंतल्यान ऑलरेडी 5 स्टाफाक जाले, 4 टीचर, 1 पिवन, हांकां ऑलरेडी वेरियस स्कुलांनी कोरोना पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्यो. आज स्पीकर सर, त्याच टायमार स्कूल बंद आसतना आनी इकॉनॉमीक क्रायसीस आसतना वी आर आस्किंग द पेरंट ऑफ द चायल्ड टू पे द फीज ऑफ एज्युकेशन. पीपल हॅव पेड इयरली इन एडेड स्कूल्स, इन प्रायवेट स्कूल्स दे हॅव पेड. हाजेर सरकाराचो कितें नियंत्रण आसा? आनी एज फार एज ऑनलायन वॉट एवर इज डन फॉर द लास्ट 5 months, वेदर द चीफ मिनिस्टर इज मॉनिटरींग. आनी ऑगस्ट 17 मागीर समज
चालू जाली जाल्यार यू नॉर्मली हॅव अ ग्रूप ऑफ एज्युकेशनिस्ट कमिंग टुगेदर टू मेक युअर करिक्युलम रेडी. ताजी सद्या परिस्थिती कितें आसा? स्पीकर सर, ताणें फीजचो विशय सांगलो. एडेड स्कुलांनी जर कोण फीज घेता आसत जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन दिवची. स्पीकर सर, आयज पर्यंत सगळे जाण सांगतात की एडेड स्कुलां जी आसा ही प्रायमरी लेवलाचेरय फीज घेता, आतां ऑनलायन शिकोवपाकूय फीज घेता म्हणटा, बट एकटो सुद्दां कंप्लेन दिना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा. तुम्ही काढा. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शुड डू इट बिकॉज द चाइल्ड द पेरंट इज स्कॅर्ड. नाही हांव तेच सांगता. एका सुद्दां एडेड स्कुलांत ऑनलायन शिकोवपा खातीर पयशे घेवन उपकार ना, कारण तांकां सगळे पेमेंट्स जे आसा हे गव्हर्मेंट करता आनी ऑनलायन शिकोवपा खातीर पेमेंट कसलो लागता? म्हाका दिसता टिचराक ऑनलायन व्हिडिओ काडून घेवपा खातीर पयशे लागना आनी मॅनेजमेंटानूय पयशे घेवचे न्ही. आनी कोण जर घेता आसत म्हणजे आमी जर एखाद्याक म्हणटा की तूं आमी ऑनलायन शिकोवपा खातीर जर स्कुलाची कोणाची कंप्लेन येयली आसत ताच्या स्कुलाचे आमी परमिशन विथड्रॉ करता. सरळच आसा. आय वूड सजेस्ट तुम्ही रँडम चॅक करात. आमी रँडम चॅक करता, बट कोणाची तरी कंप्लेन येवपाक जाय. आमी न्ही म्हळ्यार आनी चॅक कशें करतले? कोणी तरी फुडें सरून सांगूंक जाय न्ही. From Director of Education, you can definitely ask for your ADIs to go and look and inspect it. Easily matter. अरे विचारतले म्हणजे कोणाक विचारतले? आमी चडांत चड फोन करून स्टुडंट्सांक विचारूं येता, आमी चडांत चड तेंच्या पेरंट्सांक विचारूं येता, पण आमकां कळटलें कशें की बाबा हय फीज घेता म्हणून. PTA. On this, I just want to tell them that some schools do a lot of work. Then go sort of product. So you make a study on that. You can't say suddenly. ना तूं फीज घेवं शकना. One second. You have to check how much work they are doing. Some people are doing a lot of work. Some people are not doing anything. तूं हे पळय, You have to check it. ऐक हांव तुका एकूच सांगता. तूं चड काम करता म्हणून आमी पयशे घेतले हे सांगूं शकना. थोडे कमी काम करता, सगळ्यांचें काम आसा. सगळ्या टिचरांनी काम करपाक जाय. You will have to check it. ऑफकोर्स आमी चेक करता ते. Speaker, एक मिनिट. Private aided schools जायते काम करतले. म्हणजे आन्सर दिली मातसो. हांव तुका एकूच सांगता, त्यांनी जे म्हटलें आनी बाप आमदार रोहन खंवटे हांच्यांनी जे विचारलें, आमकां सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम द जून टू टील जुलय एंड पर्यंत तांच्यांनी मागीर तो खंयचोय टिचर आसूं न्ही, इवन दो तो खंयच्या सब्जेक्टाचो टिचर आसतलो, म्युझिक टीचर आसतलो, तो PE टीचर आसतलो, हाजो रिपोर्ट जो आसा हो 30 जुलय पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. हे स्ट्रिक्टली आमी सांगलां की फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडात किंवा प्रायमरी शिकयता आसत जाल्यार वर्कशीट कितल्या भुरग्यां कडेन पावले, कितलो सिलेबस कवर केलो, आनी जर खंयचेय भुरगे एखाद्या वेळी डिवायस ना म्हणून उरला जाल्यार ते खंयचे भुरगे उरला आनी ताज्या खातीर फुडली स्ट्रॅटजी कितें हाजो आमकां सगळो रिपोर्ट हो 30 जुलय पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन पावतलो हे हांव तुका निश्चितपणे सांगता. आतां जी अनएडेड स्कुलां आसा, अनएडेड स्कुलाच्या बाबतींत आमी डिसिजन म्हणजे तेंचे एवरी इयर 10% फीज वाडटाली. हाजें डिसिजन डिसेंबरान जाल्लें, तेन्ना पॅन्डेमीक नाशिल्लें, बट तरी सुद्दां परत आमी सगळ्या स्कुलांक कळयलां की तुमी 10% जी फीज वाडयली आसात ती वाडोव नाका. तुमी फीज जी आसा ही स्ट्रिक्टली लास्ट इयर फीज आसली ताजेरूच रावचे. आनी तेज्या खातीर परत आमी तेंकांय बरयलां की अनएडेड जरी असले जाल्यार तुमी टिचींग जेन्ना करताले जी फीज घेताले ती तुमकां ऑनलायन किंवा ऑफलायन शिकोवपाक एडिशनल फीज घेवं नाका. हेंय बी आमी अनएडेड स्कुलाक कळयलां. त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जर आमकां कोणी फीज घेताना जर मेळ्ळो एडेड स्कुलांतली जाल्यार तेजी अवश्य कंप्लेन करची. तुवें सांगला ते रिपोर्ट जे आसा हे आमकां 30 तारखेपर्यंत मेळटले. दुसरी मेजर जी आसा, गोवा बोर्डान ऑलरेडी डिसिजन घेतला 9th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड, 11th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हाजो 30% सिलेबस जो आसा हो कट केला. कन्सर्न स्कुलांक ऑलरेडी गोवा बोर्डांतल्यान डिसिजन जे आसा आनी डायरेक्शन हे गोवा बोर्डांतल्यान गेला. त्या खातीर तो सिलेबस खंयचो आसतलो हाजेरूय तांच्यांनी ऑलरेडी तांकां कळयलां. फक्त कन्सर्न इतकोच आसा की आतांच्या ऑनलायन मोडात खंयचो जर स्टुडंट्स चुकोन म्हणजे स्पेशली विथ द 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड जर उरला आसत जाल्यार ताची काळजी पर्टिक्युलरली त्या टिचरांक घेवची. म्हणून हय खंय तरी आमी गायडलायनीन म्हटलां एखादो स्टुडंट्सा कडेन जर डिवायस आसत जाल्यार त्या टिचरान पर्सनली वचून ताका जर विचारपाक जाय आसत जाल्यारूय ते विचारचे. हें आमी म्हटलां, आमी ना म्हणना त्या बाबतींत, बट त्या पर्सनली एकूय स्टुडंट जो आसा हाजो सिलेबस खंयसरूच मिस जावचो न्ही ताका हाज्या खातीर सगळी डायरेक्शन्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिल्ली आसा. Speaker sir, minute you are giving an option of going to the child's house, that means the online issue is lost. So what is the direction? भुरग्यान कितें समजुचें? एकूच मिनिट स्पीकर सर, एकूच मिनिट, I'll just complete. भुरग्यान कितें समजुचें की एज्युकेशन बिकम हातून पॉलिटिक्स नाका, पूण इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट इज चीफ मिनिस्टर इज टू गिव क्लॅरिटी
कित्याक एज्युकेशनान आतां पर्यंत इतलें कन्फ्युजन जालां, टिचर्स आर कन्फ्युज्ड, स्टुडंट्स आर कन्फ्युज्ड, पेरंट्स आर कन्फ्युज्ड. आनी ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिटी दिवची, कित्याक हे जे सर्क्युलर येवंक लागल्या, वर्कशीट्स दिवच्यो, बाकीच्यो दिवच्यो, ऑनलायन करच्यो न्ही. पयलें म्हणल्यार तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जी सायबर एज ताणें म्हणल्या, नाल्यार आनी खंयची स्कीम म्हणल्या, वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल बाय हूक ऑर क्रूक. गोंयांत फक्त कोरोना येवना स्पीकर सर, देशभर आयला, जगभर आयला. बट इनिशिएटिव्स हॅव टू बी टेकन, नॉट टू कन्फ्यूज, टू मूव पीपल अहेड. स्पीकर सर, बदल त्यांनी सांगले ते तांबडे सुर्ला न्ही, तर तो फोटोग्राफ जाल्लो तो सुर्ला 70तलो. माननीय खाशे आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीतलो तो, कारण सुर्ला 70 एकदम टॉपाचेर आसा. हांव तुमकां मुद्दामून कळपाक Example दिला तुका. फॉर एक्झाम्पल, पूण तेकाच लागून सांगता, कारण थंयसर जर एखादो टीचर जर एकूय दीस गेलो ना जाल्यार त्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जातली. कारण ते एक तर ते हांगा पणजेच्यानूच म्हाका दिसता आमचे 100 किलोमिटराच्या वयर आसा, आनी थंयसर जर टिचरूच गेलो ना, त्या परिसरात जी भुरगीं रावता तांच्या खातीर कनेक्टिविटीचोय विशय आसा, डिवायसचो विशय आसा. त्या भुरग्यां कडेन खंय तरी हाजो अर्थ आमी ऑनलायन जे आसा पळय डिस्करेज करूंक ना. एखाद्या कडेन डिवायस नासत जाल्यार टिचरान वचून तेजी चवकशी करपाक जाय. त्या खातीरूच म्हणजे आमचो प्रत्येक फावटीचो SOP आसतलो किंवा सर्क्युलर आसतलो, हो थोडेसो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसतलो, बट आमकां सगळ्या भुरग्यांची काळजी आसा. आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे 10th स्टँडर्ड आसा, 12th स्टँडर्डांची स्पेशली काळजी आसा, आनी तांचो सिलेबस पुराय जावपाक जाय. हाज्या खातीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट आपल्या परीन म्हणजे सर्वतोपरी आमचे टिचर्स आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट काम करता, आनी त्याच धर्तीचेर आमी सगळ्या टिचरांकूय बी ह्या पद्दतीत कामाक लायिल्ले आसा. स्पीकर सर, लास्ट वन. म्हाका एकूच सीएमाक सांगपाचें आसा की आज आमी 5 म्हयन्यान एज्युकेशनाचेर उलयता, इज लुकींग वी आर प्लॅनिंग फॉर द नेक्स्ट इयर. अंदूय भुरगीं आसा, नाल्यार सीएमान डिसिजन घेवचें लायक केरला मॉडल एनीबडी की ह्या वर्सांनी शिक्षण ना, नेक्स्ट आमी सरळ पास म्हणून तुमी ना जाल्यार स्पीकर सर 5 म्हयने जाले. इंट्रानेट, what he is talking about, our honorable leader of opposition, is available at last point with pop locations at village level. थंयच्यान लोकल केबल ऑपरेटर्स घेवन डायरेक्ट ओडपाक 1 म्हयनो पुरो स्पीकर सर. लेट हिम गिव अस अ फ्री एंड वी विल डू एन शो. कशें करप तें हांव दाखयता स्पीकर सर, बट ही हॅज टू मूव अहेड, कित्याक ऑनलायन कॅनॉट चेंज, ऑनलायन करचीच पडटली. आनी आमी फर्स्ट ग्राफार आसा, द फर्स्ट कवर आसा. लेट अस वर्क पॉझिटिव्हली फॉर दॅट एंड लेट अस गेट इट गोईंग स्पीकर सर. इंट्रानेट इज द इजिएस्ट with primary schools which can be clubbed together to get small community learnings with proper online facilities provided.